आता भुरगी सगळी इव्हेंटांनी होळयो खेळपाक लागल्या आणि भुरगे थंय गेल्या आम्ही अजूनही तेल लावून होळी खेळपाक भायर सरता मेकअप लावन अजून वचना पण आयज जर आमी रस्त्या वयल्यान गेले जाल्यार कोण दिसना आमकां. थोडे आमच्या हांगासर भुरगे जमिल्ले आसा रस्त्यांचेर होळी दिसताली. त्या गल्लीनी आमी होळयो खेळटाली पण ते कंप्लीट बंद जाला आता. खरो होळयेचो उद्देश जो आसा तो खंय तरी कमी जायत चल्ला. होळी म्हणजे मजा करपाची. सारखे आमची होळी आम्ही देवळांनी स्टार्ट करून रस्त्यांनी खेळप. रस्त्यांचेर होळी दिसताली. होळी दिसताली म्हणजे इव्हेंट खंय तरी ऑर्गनायज जाता. आणि आपल्या फॅमिली आणि फ्रेंड्सा वांगडा होळी खेळ्या इव्हेंटांनी वचून अननोन स्ट्रेंजर्सा वांगडा होळी खेळच्या पेक्षा हय हय. किराणाक लागून माझे भितर बसले आसत. आज सगळ्यांक ग्रहण लागलेले आसा. होळयेक गिराण लागला काय होळयेक इव्हेंटाचें गिराण लागला असो प्रश्न पडप सध्या साहजीक आसा. कारण की एका तेंपार जे गल्लो गल्ली आमकां रंगान न्हावून गेल्ले दिसताले किंवा जो वाठार रंगान गजबजिल्लो दिसतालो तो खंय तरी आतां ना जायत चल्ला. कारण की हो तरणाटो वर्ग जो आसा तो होळयेच्या इव्हेंटा कडेन आकर्शीत जावपाक पळयल्लो मेळटा. पयलीं आमकां कशें पणजे किंवा आशी कुशीकचे जे सांतिनेज, तालिगांव, सांताक्रूज, दोनापावल हे जे वाठार आशिल्ले ते रंगान भरिल्ले दिसताले. रोमटामेळाच्या तालार गल्लो गल्लीन हे जे तरणाटे आसा ते आपले फॅमिली सयत हो होळी किंवा धुलिवंदन जे आसा रंगपंचमी मनयताले. मात्र आतां तशें जाल्लें ना. सगळे रस्ते सामसूम जालेले आसा. पर्यटक लेगीत हांगासर येतात आनी पळयतात की बाबा एका तेंपार गोंयांत जे आमकां गल्लो गल्ली रंग दिसताले किंवा पर्यटक लेगीत ह्या रंगान न्हावून वताले. मात्र कांय ठिकाणी पणजेचे जे पारंपारीक वाठार आसा तांच्यांनी ही आपली परंपरा अजून तिगोवन दवरिल्ली आसा. फॉर एग्जाम्पल मळ्यान रोमटामेळ वाजयतात. तशेंच भाटल्यान लेगीत काय आनी तशेंच सांतिनेज अशे कांय वाठारांनी जे थोडेच मोजके अशे उरलेले आसा वाठार जे पारंपारीक आपल्या गल्लेनी रस्त्यांचेर येवन होळी मनयतात. कांय लोक म्हणटा की गिराणाक लागून लोक कमी आहा. अशें ना. हो होळयेच्या इव्हेंटाचें गिराण अशें म्हाका दिसपाक लागला. चला तर पळोवया अंदू 2026ची ही होळी लोकांनी कशी मनयल्ली आसा. एका टायमार ह्यो गल्ल्यो होळयेच्या दिसांनी गजबजताल्यो. आतां इव्हेंटांक लागून पारंपारीक पद्दतीन जी रस्त्यार खेळपाची होळी आशिल्ली ती आतां कमी जाल्ली पळोवपाक मेळटा. पळयात कशे रस्ते जे आसा ते होळयेच्या दिसांनी सुन्न जालेले आसा. गल्ली गल्लीतले जे तरणाटे गोंयचे होळी खेळटाले रस्त्यार ते आतां कमी दिसपाक लागिल्ले आसा. आनी हो सगळो इव्हेंटांचो परिणाम आमकां हांगासर दिसपाक लागला. तालिगांव, पणजे, सांतिनेज, मागीर मळ्यार अशे वाठार जे आसा ते पयलीं गजबजताले होळयेच्या दिसांनी. मात्र हे वाठार होळयेच्या दिसांनी कशे सुन्न पडला ते पळोवपाक शकता तुमी. पळयात कशा तरेन आनीक राजधानी पणजेंत होळी लोक कशा तरेन साजरी करतात किंवा मनयतात ते. कांय थारावीक जाग्यांचेर मात्र होळी आमकां खेळटा आसतना दिश्टी पडटा. जशें की आमी मळ्यान हांगासर येयल्या. हॅपी होली. ह्या होळयेच्या इव्हेंटांचो फटको जरी राज्यात आमकां वेगवेगळे जाणवलेलो दिसपाक लागलो तरी आमी जर कांय वाठारांनी पळयत जाल्यार पारंपारीक ढोलाचेर बडी मारून आनी ह्या रोमटामेळाच्या तालार लोकांनी आपलो शिगमोत्सव चालू दवरिल्लो आसा. ल्हान तशेंच जाणटे नेणटे तांकां प्रोत्साहन दिता आपल्या फुडल्या पिळगेक कशी होळी सेलिब्रेट करची म्हणून. एक पळोवंक गेल्यार सद्या हो इव्हेंटाचो इफेक्ट खंय तरी जाणवलेलो पळोवपाक मेळटा. रस्ते बिस्ते काय खाली दिसता आमकां होळयेच्या दिसांनी. पयलीं कशे गजबजिल्ले दिसताले ते. पूण जे भायल्या राज्यांतल्यान पर्यटक बीन येता तांकां आमची होळी कशी दाखोवची ह्या खातीर जी हे आमच्या रस्त्यांचेर येवन जी पारंपारीक होळी मनयतात तीच खरी होळी अशें हांगासर येयल्या उपरांत पळोवपाक मेळटा. मळ्यांतल्या
गोंयांतल्या फोंतेनस वाठारांत ज्या जाग्यार भोवसंख्येन पर्यटकांची गर्दी उसळून येता त्या जाग्यार सुद्दां सध्या होळीचे रंग सध्या कमी प्रमाणात दिश्टी पडटा. एका टायमार हे गल्ली जे आशिल्ले किंवा हे वाठार होळयेच्या दिसांनी गजबजताले रंगांनी, ते वाठार आतां खंय तरी होळी खेळटा आसतना कमी जाणवपाक लागला. हरशीं ह्याच पर्यटकांचेर आमकां होळयेच्या दिसांनी रंग लागलेलो दिश्टी पडटालो. मात्र फोंतेनस वाठारांत जर आतां येत जाल्यार हे पर्यटक सुद्दां जे आयिल्ले आसा ते होळयेच्या दिसांनी सध्या विदावट कलर किंवा बेरंगान दिश्टी पडटा. आमी आतां पावला आझाद मैदानाचेर. त्या आझाद मैदानाचेर पणजे शिगमोत्सव समिती दर वर्सा व्हडा दबाज्यान होळी आनी शिगमोत्सव मनयतात. आझाद मैदानाचेर दर वर्सा पणजे शिगमोत्सव समिती होळी सेलिब्रेट करता आणि हांगासर रोमटामेळ तशेंच ऑर्केस्ट्राचें आयोजन करता. ताका लागून आझाद मैदानाचेर तरी बऱ्याच संख्येन पणजेकारांनी होळी मनयल्ली आसा. हांगासर पणजेकारूच न्हू जाल्यार वेगवेगळे हांगासर भायल्यान आयिल्ले पर्यटक लेगीत हातूंत उपस्थिती लायता आणि अशा तरेन ते होळी मनयता. अंदू लेगीत बऱ्या तरेन आझाद मैदानाचेर ही पणजेची होळी पणजे शिगमोत्सव समिती वतीन मनयल्ली आसा. ताका भोव संख्येन हांगासर लोकांची उपस्थिती पळोवपाक मेळटा. इव्हेंटाचे जे आमी म्हणटात इव्हेंटाचें गिराण खंय तरी लागलां तें हांगासर जाणवल्लें आमकां पळोवपाक मेळना. मात्र रस्त्यांचेर गल्लो गल्लींचेर शांतता आसा होळये खातीरची. पणजेच्या रस्त्यांचेर कशे लोक सामसूम आसा.
आता भुरगीं सगळी पळय इव्हेंटांनी होळयो खेळपाक लागल्या पळय तितून आमचे पणजेनी रस्त्याचेर आतां गल्लीनी आमी होळयो खेळटाली पळय ते कंप्लीट बंद जाला आतां. आमी अजून तरी आमच्या पयलीं पासून शांतीने जेवन आमी आमच्या पारंपरीक तरेनूच होळी खेळटा. आमी आजुनूच ते होळी खेळपाक भायर सरता अजून वचना आमी. आतांची भुरगीं इव्हेंटांनी खेळपाक वता होळी. इट इज नॉट एन वेस्टर्न कल्चर टू गो टू एन इव्हेंट. सारखे आमी देवळांनी स्टार्ट करून रस्त्यांनी खेळप. हय सारखे सारखे उसरोना पाडे आपल्या फॅमिली आणि फ्रेंड्सा वांगडा होळी खेळ्या. इव्हेंटांनी वचून अननोन स्ट्रेंजर्सा वांगडा होळी खेळच्या पेक्षा. पालर सारखे हय. हांगा आमी आयज रुद्रेश्वर पणजी ह्या संघाच्या सकयल दर वर्सा आमी हांगासर जमता, ढोल ताशे घेवन वाजयता आणि जे आमचे फ्रेंड सर्कल आसा, आमचे सोयरे आसात, तांकां एके कडेन हाडून होळी खेळटा. हेजे एक कारण म्हणजे आयज आमी पणजी जर आमी एकूण पळोवंक गेले जाल्यार आमच्या वेळार जेन्ना आमी स्टुडंट आसले तेन्ना रस्त्यांचेर असे ग्रुप दिसताले, त्या वाड्यावयले ग्रुप, आणि आमी भोंवंक वयताले. त्या ग्रुपांक मेळटाले, त्या ग्रुपां कडेन आमी बऱ्या तरेन होळी खेळटाले. एक बरें लागेबांदे ह्या होळयेच्या निमतान जाताले. पण आयज जर आमी रस्त्या वयल्यान गेले जाल्यार कोण दिसना आमकां. तेजें कारण मे बी अशे मोठमोठे इव्हेंट खंय तरी ऑर्गनायज जाता, बँड्स ऑर्गनायज जाता आणि भुरगे थंय गेल्या. ढोल आणि ताशे, खास करून घमचे कटर घम हो जो ताल होळयेचो जो आसा तो भुरग्यांक आयज खबर ना असो जाल्लो आसा. इव्हेंटाक लागून खंय तरी हो गल्लो गल्लीतलो होळीचो जल्लोश कमी जाल्लो पळोवपाक मेळटा. पळय आता पहिली कशें आसतालें, आमी भायर सरले की हय ते वाड्या घरा भायर रस्त्यांचेर होळी दिसताली. होळी दिसताली, ती हय. मातशी कमी दिसता. घडये वेळ गिराणाक लागून आसत, मातशे बिला घडये हय हय गिराणाक लागून मातशे भितर बसले आसत. ना हे किराणाचो परिणाम न्हू, हो होळयेच्या इव्हेंटाच्या किराणाचो परिणाम कसो दिसता म्हाका. जाका लागून लोक कमी जालेले आसा. हय सारखे ती होळी न्ही तशीच सेलिब्रेट करूंक जाय अशें म्हाका दिसता. तरणाट्यांनी, जेणे करून फुडल्या पिळगेक आमच्या कळची की कशी आमी होळी मनयताले पयलीं पासून. आणि ती गांवची त्या मंडळी सुद्धा एकठांय येवन ते हय हय आपल्या आयज शेजारी आयज घरचोच तरणाटो जर भायर इव्हेंटाक गेला जाल्यार घरातल्या मेंबरच्या वांगडा होळी कोण मनयतलो. हय कल्चर फील उरना, बरोबर सारखे फील उरना. सारखे सर. इव्हेंट इट विल मेंटेन. पारंपारीक इव्हेंट इज पारंपारीक सारखे. लोक कमी सो तुमच्या हेका. आज सगळ्यांक ग्रहण लागलेले आसा. अरे इव्हेंट होळीची उनुनीत परबी, तशीच गोंयकारांक सगळ्या लोकांक उनुनीत परबी दिता. इव्हेंटाक केलं काय कितें सगळे जायत इव्हेंटाक गेल्या आसतले. थोडे आमचे हांगासर भुरगे जमिल्ले आसा, ते आतां बरे भशेन आमी होळी खेळटले. आनी मागीर दर्यार न्हांवपाक वचपाचें आसा.